सान फ्रांसीस शावेराक टेररिस्ट आनी नाका जाल्ले म्हणलें, पूण स्वतान पळयत जाल्यार ते आपल्याच्याच वयर उलयताशें दिसता. तुज्या आनी तुज्या सारक्याच्या काळजांत राग आनी हेट्रेड भरलेलो आसा, जो खऱ्या देवा कडल्यानसान येना. आनी तशेंच स्वताक बोवाळ मारपाची गरज पडना. सोत मनशाक पळयल्यारूच कळोन येता. दुसऱ्याच्या काळजांत राग आनी हेट्रेड घालप, एकामेका मदें भावपणाचो एकचार तोडून उडोवप, हें देंवचारपण, टोटल इव्हल, हें देवा कडल्यानसान येना. सान फ्रांसीस शावेरान मोग वांटलो, स्वतान जियेलो, मोगान दुसऱ्याची सेवा केली आनी मिलाग्री केल्यो. हें गोंयच न्हय, आख्खो संवसार जाणा. ताणें जें बरेंपण केलां तें तुमचे कडेन 1% भाशेन करूंक जावचें ना. फोटिंगपणां मात करूंक जातोलीं. आनी तुमच्या उतरांनी ताचो मान उणो जावचो ना. ताका देवान सांत केला आनी तो सदांच सांत उरतलो. सोत जाणा जायात आनी जिवीत बदलात. राग आनी हेट्रेड पयस करात आनी मोग उत्पन्न करात. हेंच सेंट फ्रांसीस झेवियरान केलें आनी हेंच देवाक मानवता. कित्याक मरण केन्ना येतोलें तें सांगोंक जायना. तर सोतान तयार रावात.